भौशीक खात्याच्या सुस्त कारभाराक लागून भर पावसान टोंका पणजीची घरां बुडपाक लागल्यात. गटारांचे काम अर्दवट सोडून दवरिल्ल्यान आनीक कांय गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान उदक आडावन उरलां. ह्या गाळपणाक लागून वाठारांत दुयेंसां पातळपाची भिरांत थळाव्या भितर जावन रावल्या. कांय दिसां आदीं टोंकार PWDचे सिवरेज विभाग पावसाच्या उदकांत बुडिल्ल्याची बातमी गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली. जर PWD बुडल्यार तर भौशीक सुवातेंचेर फुडार कितें असो प्रश्न उप्राशिल्लो. त्या खात्यांतलो हुंवार आतां फाटल्यान आशिल्ल्या घरांनी पावला. धोपरभर उदकांत घराक रेवाडो घातला आनी हें उदक घरांत भितर सरलां. घरधन्यान नगरसेवक आनी हेर अधिकाऱ्यांच्या कानार घातले, पूण कोण विचारूंक येना. घरधनी सांगता, हे उदक आतां 10 दीस जाले हांवें सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केले, मेयराक हेका सगळ्यांक कॉन्टॅक्ट केले, पूण कोण एक्शन घेयना. येता म्हणटा आनी मेन कॉन्सिलराक सांगलें हांगाच्या आमच्या, तो पसून येता म्हणटा आनी तेणें तोंड दाखोवना. आनी त्या कन्स्ट्रक्शना खातीर सगळें उदक हांगा रावलां. न्यू बिल्डिंगे काडल्या पळय तेंच्यांनी ड्रेनेज कांय करूं ना अजुनी. सो आमकां त्रास जाले पळय. हांगा 10 दीस जाले आमी उदकान हें करतात. तुमच्या घरान वचपाचें आसा पळय. आतां न्ही पावस आयज अलर्ट दिला न्हू, आयज येतले घरान. आनी कोण जाणटी भुरगीं आहा तांकां त्रास भुरगीं आसलेलीं ते हांवें घरा सोडून येयलां हांकां परवरी. आनी कोण कंप्लेंट बी केल्ली तुवें? ना, कंप्लेंट करूना. हें तांकां फोनार सांगलेलें हांवें तांकां. कोण कोण येवंक ना अजून? ना फोटो धाड म्हणटा सगळ्यांक फोटो धाडले हांवें. कोणी एक्शन घेवना अजुनी. ओके. Right now we are in Tonca and this is just behind sewage treatment plant department, and you can see with the heavy rains this year the whole place has got flooded and the water is not moving out. It's because the drains are not cleared, and secondly there's a big building project that has come up, and ever since this project has come up, the locals, when I inquired with all of them, they've said that because there is no drainage now, there is blockage in for all the water moving out. Days ago आम्ही PWD चे डिपार्टमेंटच्या फुडल्यान आम्ही एक व्हिडिओ केलेलो की बाबा इतले उदीक बोलला म्हणून. दिस इज दॅट ऑफिस ओवर हियर, सेम ऑफिस. आता थिंगा पासून ड्रेनेज सिस्टम सारकी ना म्हणून उदीक वचना भायर, तेका लागून हिंगा बुडटा. आनी हे स्वेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी निलेश काब्राल म्हणटा की सगळे पणजे बुडटा खंय. अरे बाबा, ड्रेनेज सारकी ना म्हणून PWD आनी सगळी घरां हिंगा बुडटा. प्लीज यो सकला आनी पळय कितें वॉट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर. पीपल आर सफरींग, पीपल आर फेसिंग इनकन्विनियन्स because of complexes coming up, no proper drainage. You can even see at the entrance of sewage treatment plant how the water has been blocked by the builders, and that's why all the water is getting stuck and this is getting contaminated because it's a mosquito breeding ground if this water doesn't get out. You all are putting people's lives at risk. Mr. Cabral, please come down and see the reality. PWD सिवरेज विभागा मुखार पावसाचें उदक व्हांवून वचपा खातीर नवे गटार बांदिल्ले, पूण हें अर्दवट सोडून दिलां. आजून त्या गटाराची सामकी जोडणी जावंक ना. जे गटार पुराय जाल्यात ते तुबल्यात. तातूंतल्यान उदक सामकें व्हांवना, देखून पुराय वाठारांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्या. The drainage work has been left incomplete by the smart city work. This side is not completed and the opposite side also is not completed. And when you move ahead, that side there is a big complex coming up. That entrance also they have put a block in it, and all the water is getting stagnated and stuck. And the flow is going very, very slowly. This is why the whole department of the sewage treatment plant also is flooded because all their drains have not been cleaned up. Plus the people who are residing in the apartments, all the sewage treatment plant, the people, the employees who are residing here, even their entrances are getting flooded. Even the whole section where they are also in trouble because the water is getting stagnated. Mosquitoes are breeding, and there are children also and senior citizens who are there. Their lives are at risk. टोंका वाठारांत आयिल्ली हुंवारा वरवीं परिस्थिती हो स्मार्ट सिटीच्या कामाचो सायड इफेक्ट. वेळेर नवी गटारां बांदपाचें काम पुराय करूंक ना. पावस येतकच काम आंगार ओडून कंत्राटदार सुस्त न्हिदल्यात. वेंचणुकेच्या वेळार जायते दारां जाप दिवंक येतात, पूण पावसा वेळार जीण धोक्यांत येता तेन्ना कोण सादी खबर सुद्दां घेना.
टोंकार रावपी थळाव्यांची परिस्थिती हाची गवाय दिता. गोमंतक टीव्ही खातीर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट समीत नार्वेकार.